फाटल्या कांय दिसांसावन पडपी घोग्यांनी पावसान धुमशाणां घातल्यात। मंगळारा फोंड्यां 2 वेगवेगळ्यो पडझडीच्यो घडणुको घडल्यो। पयले घडणुकेत सेगीत पडपी पावसाक लागून गांवठण वेलिंग वाठारांतल्या कृष्णा नायक हांच्या मातयेच्या घराची वंट कोसळ्ळी। सुदैवान कोणाक कांय जावंक ना, पूण व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जालें। उरिल्ल्यो वण्टी कोसळपाच्या मार्गार आसात। दुसरी पडझडीची घडणूक नागेशी बांदोडा वाठारांत घडली। रवींद्र नागेशकार हांच्या घराचेर आंब्याचें झाड पडून व्हडलें लुकसाण जालें। आमी भितर न्हिदलेली फॅमिली भितर रुमांत अकस्मात भायर येना पावस ना सडन आमो पडलो भितर भरपूर डॅमेज जालें। वॉटरा टँक बी सगळी फुटली, भितर फॉल सिलींग पत्रे बी सगळे डॅमेज जाले। कितल्यांक सुमार पडलो? सुमार जाले ते 4 सुमार। 4 सुमार। ओके। आणि तुम्ही सगळे फुडल्यान हाडले काय रुमांनी हाडलेली? आमी रुमान न्हिदलेली। हां ओके। हे ते समतो खानो रुमा भितर सरलो न्ही? डायरेक्ट पडलो। ओके ओके। आणि कितले लॉस जावंक शकता? लॉस 1-1.5 लाख। 1 लाख सुमार लॉस जावंक शकता। इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सीस बीन गेले आनी सिलिंग बी सगळे गेल्ले? सिलिंग बीन गेला, पत्रे भरपूर डॅमेज जाले। गोमंतक टीव्ही खातीर गांवठण वेलिंग आनी नागेशी बांदोडेच्यान एकनाथ खेडेकार।